पहिल्याच फावट गोंयच्या पंचायत वेंचणुकेत सरकारान 9 वॉर्ड अनुसूचित जातीं खातीर आरक्षीत केल्यात। हें आरक्षण खंय सापूच कमी। काँग्रेसीक 35 वॉर्ड तरी आरक्षीत केल्ले जाय म्हूण शंभू भाऊ बांदेकार उलयला। पर्रीकार सरकारान आरक्षणाचो फेरविचार केलो ना जाल्यार कोर्टांत वचपाची भाशा काँग्रेस करता। आमचे प्रभाग निदान 35 तरी मेळपाक जाय संपूर्ण गोव्यात। जे 6 ते 9 दिल्या 35 तरी प्रभाग आमच्या समाजाच्या लोकसंख्ये प्रमाणे मेळपाक जाय ना। आमचे कितें आहा आता पळय रिजर्व कॉन्स्टिट्युएन्सी पेडण्यात कित्याक जाली, पेडण्यात थंय अनुसूचित समाजाचे लोक जास्त आसा म्हणून त्या धर्तीचेर आमकां तशें तेंच्यांनी प्रभाग दिवपाक जाय। पण ज्या ठिकाणी आमचे 200-250 लोकसंख्या आसा ते लोक सगळे आमकां इतर समाजातल्या लोकांक आमी आतापर्यंत निवडून देत येयल्या। पण तुम्ही रिझर्वेशन जर करता म्हणटा खरें म्हणजे शेड्यूल कास्टांक रिझर्वेशन पयलें जाय, त्याच्या नंतर एसटी, ओबीसी, अदर मायनॉरिटीज आसा। पण तुम्ही हो महत्वाचो राज्यघटनेचोच एक प्रकारचो तुम्ही अपमान केलो आसा आमच्या काँग्रेसीची खंय कोर्टातूय वचपाची तयारी। आमी कोर्टापर्यंत वयतले मागीर तो शेवटी आमचो निर्णय पक्ष घेतलो आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या सगळ्या संघटनांनी काँग्रेस पक्षा फाटल्यान रावपाचें आमकां वचन दिल्लें आसा। त्या सगळ्या संस्था संघटना बरोबर घेवन पक्ष कितें करपाचो ठरयलो। नक्षलवादी आणि दहशतवादी जवानांक एकार एक मारीत आसात म्हूण काँग्रेसीन प्रधानमंत्री मोदीचो फोटो जाळलो। रक्षामंत्री पद सोडून आयला म्हूण पर्रीकाराचोय तांणी निशेध केलो। लोकांनी तेंच्यांनी आश्वासना दिल्ली की आमी पाकिस्ताना अगेन्स्ट झगडटले, ते तेंचे आज खंयच पुरे करता अशें आमकां दिसना। सो ताजो आमी निशेध करून आज प्रतिकात्मक रित्या आमी तांचो फोटो हांगासर दहन केला। तशेंच आज आमची कंट्री पूर्ण वेळ संरक्षण मंत्री आज आमचे कडेन ना। एक संरक्षण मंत्री आमच्या देशाक मेळ्ळेलो, तो गोव्यानसूनच गेल्लो, पण आज तो संरक्षण मंत्री पद सोडून गोंयच्या राजकारणात भाग घेवपा खातीर आज हांगासर आयला। म्हाका दिसता ताका नुस्तें खावपा नुस्त्या शिवाय तो तळमळटा। थंय जवान आपले प्राण घालयता आनी हो नुस्त्या खातीर फक्त आज परत गोव्यान आयला अशें सबंद गोंयकारांक दिसता, कारण नुस्तें मेळना म्हणून ताणें देशाचे संरक्षण मंत्री पद सोडलां आनी आज तो गोव्यान आयला। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार। चिंचिनीचे सुरी हल्ल्यांत आपलो हात ना म्हूण बाणावलेचो सरपंच रॅमी फॅर्नांडीस म्हणटा। शॅलॉम रेस्टॉरंटाचो मालक फ्रेडी मिनेजिसाच्या हाताक खंय कवची लागल्या, ताका कोणेच मारिल्लो ना। पंचायत इलेक्शनाचे फाटभुंयेर पॉलिटिकली मोटिवेटेड हें प्रकरण म्हूण सरपंच रॅमी दावो करता। आपल्याचेर सरपंच रॅमी आनी ताच्या मेवण्यान सुरी आनी बाटलेन हल्लो केलो म्हूण शालोमान आयतारा आरोप केल्लो। आयतारा चिंचिणी प्राणघातक सुरी हल्लो जाल्ल्याची कंप्लेंट कोलवा पुलिसांत रजिस्टर जाल्या। शॅलॉम रेस्टॉरंटाचो मालक फ्रेडी पिंटोक जखमी अवस्थेत हॉस्पिटलांत दाखल केल्लो। ताच्या हाताक खंय 30 टाके पडिल्ले। बाणावलेचो सरपंच आनी ताच्या मेवण्यान आपणाक मारलो म्हूण ताणें कागाळ केल्ली। सरपंच रॅमी म्हणटा असले कांयच जाल्ले ना। शॅलॉमाचो पॉलिटिकल स्टंट। हेली बार अँड रेस्टॉरंटाच्या कपाटाच्या आरशार ताणें मूठ मारिल्ली। त्या वेळार ताच्या हाताक खंय कांच लागली। हांव सरपंच बेनोलीचो, हांव सरपंच। हांव काल आमगेलें फेस्त, हांव काल थंय गेलो, आम सगळे आसले बसलो आसलोले। सो आम थिंग बसलो आसतना थिंगा आमगेलो तो एकलो येयलो मारे येयलो आनी तो ताका कितें विचारूंक लागलो। विचारता तेन्ना तेणें हो फ्रेडी आहा तो तेणें तापट मारलें तेजी, फ्रेडीन तेजी तापट मारलें। आमी एकू टेबलाचेर आसले, हांव फ्रेडी मागीर हांव मातशें मुतून गेलो, मुतून हांव थिंगा आनी एकलो हांव भितर वचपा पडलो, हांव आनी टेबलाचेर बसलो आसलो। सो मारे येयलो तेन्ना तेणें जापकन मारेचेर तापट मारलें आनी मागीर तापट माल म्हणटरीची तेमगेलो हें जालो, आमी ताका आडायलें फ्रेडीन बॉटल काडी मारपाक। पळय कावंटर पळय कावंटर थिंगा एक हें काडली बॉटल काडली ताणें तेजेर मारपाक, हांवें आडायली आनी तो आनी एकलो मुगे फ्रेंड आसलो जॅक, एक बॉटल तेणें काडली। सो त्या टायमार आमी तो मारियो गेलो थिंगा ते स्पॉटा वयलो, म्हणजे तेणें आनी कांय ते आर्ग्युमेंट जालो तेजे भितर तो गेलो तेन्ना तेणें हें पळय हें सेटर पळय आहा पयलीं म्हाका सायड हें पळय सेटर पळय दाखलोलें, तें सेटर पोतून ओपन केलें तेणें ट्रेस पास केलो आनी हें पळय टेबल पळय तें आमी सगळें पंचनामा पुलिसां दिला। हें पळय टेबल लोक सामकें थिंगालोले आनी मागीर आमकां भायर येयलो आनी मार आपोवन तेगे रेस्टॉरंट आहा तें आपोवन तें बंद कोता अशें करून सांगपा लागलो। आनी तेणें येयलो आनी दापकन ग्लास मारलो, हिंग तेणें ते ग्लासाची मूठ मारली आनी तेका तो व्हडलो काट पडलो। आतां आमगेलें इलेक्शन आहा, सो दीस पीपल
इट इज अ पॉलिटिकल मोटिवेट आनी दिस इज ऑल एलिगेशन. हांव सरपंच म्हणटी आमच्या गांवान कोणें सांगचें हांवें केन्ना कोणा कडेन दादागिरी केली आनी हांवें कितें केलें जाल्यार तो म्हणटा फ्रेंडांक येना हांव तांकां मारूं येयलो, हांव केन्ना कोणा मारपाक गेलो ना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेऊया एक ब्रेक.